नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक येवकार आणि आयज आमी एका अशा सुवातेर येयल्या आणि थंयसरली ग्राउंड परिस्थिती तुमकां दाखोवपाक येयल्या. कित्याक आमी हांगा कित्याक पावले तर हो म्हाज्या वांगडा आसा शेतकार. भाऊ तुजें नांव सांग. जावेर पेरेरा. झेवियर परेरा अशें ह्या शेतकाराचें नांव. आणि तूं खंय रावता? सांताक्रूज आराडी बांद. सांताक्रूज आराडी बांद असं हांगा तर रावता. आणि आता आमी खंय आसा? बांबोळे पिडाबाट. पिडा भाटाकडे आमी आसता बांबोळे. सो आमी हांगासर कित्याक येयल्या तर हो भाऊ आमच्या कडेन ह्या भाऊन संपर्क केलो आणि तो सामको अवतिकायेक येयलो की तेचें शेत आहा आणि त्या शेतान बुरशें उदक, सेवेचें उदक, संडासाचें उदक 10 वर्सां मायज जाली. म्हाका खूब त्रास केले. संडासाचें उदक अशें सगळें येता असो म्हणून तो आमचे कडेन कागाळ घेवन येयलो. तो आमी आतां स्पॉटार येयले की बाबा भाऊ कितें म्हणटा नमके तेची व्यथा कितें. सो आमी आतां पयलीं आतां वचून येयले परिस्थिती पळयली आनी आतां आमी हे तुमच्या मुखार लायव्ह घेवन येता. म्हाका सांग तूं कितें म्हणटालो आतां? 10 वर्सां जाली म्हाका त्रास केले. कसले त्रास कोणे केले? फक्त गांठयांनी. हय गांठयांनी सोंडा. आणि आतां हालते गांठयांनी सोंडाच बांदलो आणि सगळे शेताक सोडले. बरें आल्दी आदी म्हणजे ते हॉटेल आसा ते वयले हांगा फुडें आसा. सो आमी आतां हांगासर बांबोळे हांगा शिरदोन थंय आसा. थंय ते फुडें हॉटेल आनी हांगा तो आल्दी आदीचो कितें तरी प्रोजेक्ट येता अशें म्हणटा. पूण आतां हांव तुमकां हांगासरली ग्राउंड परिस्थिती दाखयता. भाऊ यो तुजें शेतूय पळोवया हांगासर कितें परिस्थिती आहा ती आमी जाणा जावन घेवया. सो आमी आतां भाऊच्या शेता कडेन वयता. पूण भाऊच्या शेता कडेन वयता आसतना जर आमी पळयत जाल्यार सगळे कडेन हांगासर हे आसात झोपड्यो आमकां दिश्टी पडटात. पळय आमचो कॅमेरामॅन तुमकां दाखयतल्यो ह्यो सगळ्यो झोपड्यो हांगासर आहा. भाऊ ह्यो कोणाच्यो झोपड्यो? आल्दी तेंची आणि ते मनीस सगळे आणि सगळे गाठी. हय सगळे गाठी. आणि संडास बांदला आणि सगळे संडासाचे बेश्टे ओपन संडास बांदला आणि सगळे उदक शेताक येता आणि बांयक येता आणि वयर सामकें तोय कशें जाला पळय. बरें हांव परत एकदां तुमकां सांगपाक सोदतां. भाऊ म्हणटा की हे सगळे आल्दिया जे हॉटेल आहा तेंचो कितें तरी हांगासर कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चालू आसा कितें तरी येता आणि हे सगळे आहा ते तेजे कामगार आसात आणि ते सगळे भायले अशें भाऊ म्हणटा. पूण भाऊ म्हणटा फाटलीं 10 वर्सां आतां हो गोंयचो शेतकार फाटलीं 10 वर्सां आपूण त्रास भोगता अशें म्हणटा तो. कित्याक तर ह्या सगळ्या लोकांनी थंय ज्यो ह्यो झोपड्यो बांदल्या आणि फुडें जे संडास बी केल्या उक्ते आसा ते सगळे उदक भाऊच्या शेतान वयता. आतां आमी थंय नेमके जे हांगासर हांव दाखोवंक सोदता पळय कसलो तरी हो प्रोजेक्ट आसा फुडें आसा तो दाखय हो प्रोजेक्ट हांगासर येता आणि थंय जे काम करतात लोक हे सगळे भायले आसात. आमी आतां तुमकां झोपड्यो दाखयल्यो. हांगासर जाता कितें ते तेंचे जे संडास बांदलेले आसा जे कितें आसा ती सारकी हळशीक जाल्या आणि ती सगळी हळशीक तुज्या शेतान येता भाऊ. सारकें हय सारकें सगळे हळशीक देंवता सकयल. आनी म्हाका सामकें फाल्यां हातीक कितें जालें मागीर ते व्हरोन वचून फेलतान व्हरोन ऑफिसराक दाखयलो. म्हाका तो कांयच करूंक जायना म्हणून घालो. पयशे मागोंक लागलो. हय म्हणून हांव पयशे हेका दिवं काय नाका न्हू. कितें कोण पयशे मागपाक लागलो? हय ते कोण पळय ते कोण तूं गेल्लो? हय हांव फेलतान वचून येयलो. हेल्थान गेल्लो? हय. खंयच्या हेल्थ ऑफिस ते? हय पळय वयर खंय ते खंय म्हणटा ते? बांबोळे खंयचे कडेन म्हणटा ते. ओके थंय कितें पयशे मागले तुजे कडेन? पयशे दिल्यारूच बांदतले कोत्तले. पयशे मागले म्हाका कित्या खातीर? सारकें करपाक. तो मोठालो पळय तो हय तेजें नांव नको अशें. सो भाऊन आतां सांगलें की तो जेन्ना हेल्था कडेन गेलो कितें कंप्लेंट पांय पडलो तेका. पांय पडलो मातशें येवन पळय उपकार मागता म्हणलें आनी म्हाजें मागीर पीत पडलें आनी मागीर पांयार उदक घालता काय वयर उदक घालता सकट देंवता काय ना काय ते म्हाका सांग म्हणलें. म्हाका हांव मात तापलो तेजेर. बरें आतां भाऊन आमकां सांगलें. आतां आमी एक्च्युअल कन्स्ट्रक्शन सायटीर या आमी पयलीं वचून ती पळयल्या. गोंयान आमी जर पळयत जाल्यार वेगवेगळी कन्स्ट्रक्शनां येतात व्हडली व्हडली. आतां हें कन्स्ट्रक्शन कसलें तें आमकां एक्झॅक्ट खबर ना पूण तें मोठ्या प्रमाणात हांगासर चालू आसा. आतां जेन्ना ही कन्स्ट्रक्शनां येतात तेन्ना ते कन्स्ट्रक्शन सायडीचेर एक मॅनेजमेंट जो आसता तो सामको गरजेचो आसता. तेंचे जे कितें हळशीक आसता बाकी कितें आनी कितें आसता सो ते प्रॉपर मॅनेज जावंक जाय. आतां हांव तुमकां ह्या कन्स्ट्रक्शन जें आसा ते कन्स्ट्रक्शनाचे थोडी हांगासरली परिस्थिती दाखयता कितें आसा ती. भाऊ हें जें कन्स्ट्रक्शन चालू आहा पळय
त्याच्या फाटल्यान तुझे शेत आहा न्हू. हय त्याच्या फाटल्यान नाही पळय बांय आहा पळय ती. हय हय. बाय, कितें हा, तुका आतां त्रास कितें जाता ह्या कन्स्ट्रक्शन. फक्त म्हाका त्रास जाता उदक आयले संडासाचें उदीक देंवता म्हणून म्हाका ऑप्शन कांयच ना. तुमच्या हितून टाकी बांदा आनी टाकयेन भरा आनी व्हरा. म्हणजे म्हाका ऑप्शन कांय ना. पोत्ते म्हाका पावटेन हे कंप्लेना करूंक म्हाका नाका. म्हणजे हे जे हांगासर लोक जे संडास बी करता ह्यो हय. टाकयो बी आहा हय, ते सगळे हय. उदक तुज्या शेतान येता. हय शेतान येता. आनी तूं सगळ्यांक सांगून जालें हय हेल्थ ऑफिसरांक बी. हय कितले 10 वर्सां जालीं वचोन पांय झरयले हा. पूण आयकोन घेयना. कोत्ताच म्हणटा. कोत्ता मागीर म्हाजे वर्सान वर्स करिना. पास येयलो परत न्ही आनी पासान करूंक जायना अशें उलयता. सो हो आमचो भाऊ आसा हो शेतकार नीज गोंयकार तो म्हणटा की आपूण सगळ्या ऑथॉरिटींक सांगून जालें पूण कांय फायदो ना म्हणटा कांय तो. फायदो ना. आतां कोण कोत्ता पळय तेका हांव संडास बांदपाक हांव दिता डायरेक्ट. तुमी मागता तो बरोबर आहा न्हू हय. पूण हांव दिता संडास बांद आनी हांव पयशे दिता. आतां भाऊन त्या वचून हें आतां करिना. भाऊचो एक प्रॉब्लेम आमकां कळ्ळो की हांगासर हे कन्स्ट्रक्शन सायडी सकयल तेजें शेत आहा आनी त्या शेतान ह्या कन्स्ट्रक्शन लायनीचेर जे कामगार रावतात कितें करतात हांगासर जे कितें ते टॉयलेट करतात हागतात ते सगळे तेजी घाण. आनी आतां हें पळया हें आतां तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळया हें कितें परिस्थिती आहा ती. हे आतां कन्स्ट्रक्शन सायट आसा आनी ह्या कन्स्ट्रक्शन सायडीचेर हें कशें घाण आनी घाणयारें गोवाचें उदक हांगासर साठलां हें तुमी पळया. ही वस्तुस्थिती जी आहा ही तुमी पळया ही कशे तरेन हांगासर हें गोवाचें उदक घाणीचें उदक हांगासर साठलां तें. भाऊ कित्याक बोवाळ मारता तें आतां आमकां कळटा. भाऊ हें सगळें उदक आतां तें सकयल शेतान येता. हय सकयल येता. फक्त म्हाका त्रास आतां हातो खंयचें उदक हाडूं पिवपाक न्हावपाक पांय धुवपाक खंयचें उदक हाडूं. भाऊ असो पळय हां. सो हो सगळो तुका प्रॉब्लेम जाता. हय फक्त उदकाचो हें सगळें घाणीचें उदक. घाणीचें उदक देंवता आनी म्हाका सगळे त्रासान पडटा. बरें तुजें आतां आमकां शेत दाखय खंय आसा तें. तसो येवया ना अशें मातशें पळोवया आमी मागीर तुज्या शेतांनी या. सो हांगाच्यानूच आमी दाखोवपाचो प्रयत्न करया. पळया हें तुमी कशें घाणीचें हें गोवाचें उदक कशें हांगासर. फेलताक येवन दाखयलो फेलताक येवन पांय पडलो पूण आयकोन घेयना तेणी. एका फोन मारता तेका फोन मारता म्हाज्या हुजेर आनी म्हाका म्हणलो तुजे अमकी दिसकोन आहा ते बरोबर आहा म्हणटा पूण तुजी एरिया कितली आहा आनी म्हाजी बांय कितली आहा शेत कितलें येतलो काय येवचें ना. सो हें पळया तुमी कशें तरेन ही कशी परिस्थिती हें कशें साठलां तें पळया. हे घाणी पळया ह्यो हांगाच ते काम करतात वर्कर आनी हांगान हें सगळें घाणीचें उदक. सो सरकारी ऑथॉरिटी गेल्यो खंय. हें अशा तरेन घाणीचें उदक दवरून हांगा कन्स्ट्रक्शन करता हेचो त्रास हो सगळ्यांक जातलो आनी भावूक जाता. आतां हो तेजें शेतकार 1 नंबर 1 आख्ख्या गोंयांत ना शेतकार कोणूच नाचना शेतकार म्हाज्या भाऊ तुका कितलो त्रास जाता हे सगळे खूब त्रास जाता म्हाका सामके हाती पांयांक म्हाका त्रास जाता आनी घाणी येता. गाय आहा म्हाजी बाय. होय गाय गायूय आसा. गाय आहा पळय सांगता म्हाका हांव केन्ना येयलो गाय उदक पिवन आसलें बांयचें पिवना म्हणून हांव वयर येयलो पळय जाल्यार गायचें तेका लागून गाय सकयल तुजी बाय आहा ती आतां पॉल्यूट जाल्या हेका लागून. सो हांव आतां तुमकां हांगा पळया हांगा तेंची वॉल आसा हे कन्स्ट्रक्शन सायडीन ते सकयल भाऊचें तें हें आसा कितें शेत आहा. आमी हांगासून तें मातशें दाखोवपाचो प्रयत्न करया. भाऊ आमी हांगासून दाखयता तुजें हें शेत. फुडें वयता पडलो. हय फुडें या. शेतान गेल्ल्यान वॉल मारचें पडटलें आतां जाल्यार पळया हें हांव आतां ह्या वणटीर उबो रावला आनी हें भाऊचें पळया हें शेत. ही कन्स्ट्रक्शन सायड ह्यावटेन आनी हें भाऊचें हें पळय शेत. हांव मातशें कॅमेरामॅनाक सांगता म्हाज्या की तेणें हें शेत भाऊचें दाखोवचें. हें भाऊचें सकयल शेत आनी थंय बांय आहा ती पळय थंय ती बांय मातशी तुमी दाखोवया. तो भाऊचो गोठो दिसता तो गाय आसा म्हणटा तो. भाऊ म्हणटा की हे सगळें गोवाचें उदक जें आहा तें तिच्या बांयन पावलां थंय सगळें टॉयलेटीचें आनी सगळी घाण जाल्या थंय. आनी भाऊक केन्ना कळ्ळें
तर भाऊची जी गाय आसा हय तेन्ना म्हाका कळलं गाय उदक पियना माहिती ताण लागला म्हणून उदक दिवन गेलो गाय उदक पियना म्हणून हांव वयर येयलो तेन्ना म्हाका वयर येयलो म्हाका कळलें पळय जाल्यार हें सगळें हें आनी फेलतान गेल्यार वयल्यान भाऊ परत हांव तुमकां दाखयता तर हे भाऊचे शेत तो थंय रोयता पूण ही सगळी घाण तेच्या शेतान गेल्या आणि हे सगळें दूषित जाला हे पळय शेतान सगळें शेतान जाला तें उदक सगळें शेतान जाला पळय हे सगळें शेतान गेला सगळें शेतान गेला सगळें भाजी आतां पयर पावसान हे देंवला ना उदक आनी सगळें शेतान गेलां सो आमी हांगासर पयलें कितें परिस्थिती आहा ती भाऊचे ही वॉल आसा ती कन्स्ट्रक्शन सायटीची आनी सकयल भाऊचे हे शेत आहा सो एक सामान्य गोंयकार जो बाबडो शेत करून आपले पोट भरता तो शेतकार टायमार वयलो पुर्तुगेज टायम हय चौकसा 4 वर्सां जालीं म्हाका शेत कामती सो पुर्तुगीज टायमा वयल्यान तो शेत करता जाल्यार हे तो भाऊ सांग कितें म्हणटा तूं हय सांग कितें म्हणटा तूं पुर्तुगीज टायमार पुर्तुगेज टायमार 8 वर्सांचो लागलो बापूय म्हाजो मेलो आजो पणजो सगळे मेले 3 पिग्यां चवथा हांव बरे भाशेन हांवें शेत सांबाळलें आनी शेत गोवोरमेंटाक वच्यान कोमलीदाचें इकतें गेलें 5.5 हजार स्क्वेअर मिटर म्हणून आतां हांव म्हाका रोयताय पळय ताका तुमी रोवंक दिना सांग म्हाका दुसरो हांव पयर गेलो न्हू ते गायचे हेका सांगपाक तो म्हाका वयल्यान सांग हांवें म्हणलें शेतूच तूं रोय कोणाक सांगपाक गेलो हेका हो आमचो हेल्थाचो तो आयकून घेयना तूं शेतूच तूं रोय हांव म्हाका कांयच नाका सो भाऊ म्हणटा की आमी आतां ही परिस्थिती पयली हांगासर कशें उदक जालां ते भाऊ जो म्हणटा की ह्या सगळे जे वर्कर आहा तेंच्यो टॉयलेटी त्योय आमी भाऊ पळोवया कशा तरेच्यो टॉयलेटी आहा त्यो सो तूं शेत करता सगळें करता पूण तुका आतां ह्या सगळ्याचे त्रास जाता हे टॉयलेटी बांदला पळय त्यो दाखोवया आनी तुजें कोण आयकपाक रेडी ना कोणूच आयकोना हांव कोण पांय येवून पडला तरी आयकोना म्हणटकूच 1 पाट 2 पाट स्वता पावटीन एप्लिकेशन दिवपाचें तूं म्हाका सांग फोटो मारपाक हाडलेलो हांवें म्हाजे कितले पयशे गेला पळय ते हांव जाणा कॅमेरो हय फोटो मारून दिला कोणाक दिल्लो हेल्थाक हय हेल्थाक दिलो सगल्यांक दिलो आनी आतां परत न्यान कोण ना जाल्यार जाय तूं हांवें सांगला पळय हे लास्ट म्हाजें उलोवप संडासाचें उदक सोडिना हे बंद करिना जाल्यार हे टॉयलेट ताका उजो लायता म्हण सांगला आनी पुलिसांक हाड हांव थंयच बसता हय सो भाऊ कितलो इरिटेट जाला हे आमी पळोवंक शकता तो बाबडो सगळ्यांकडे गेलो हेल्था कडेन गेलो म्हणटा तो सगळ्यांक गेलो पूण कोण आयकना सो आतां आमी दाखोवया हांगासरले जे टॉयलेट्स आहा पळय सो ह्या टॉयलेटीचे उदक जे आहा ते शेतान येता हय हे सगळें फोयल्यान सगळ्या शेतात देंवता पावसान दाखयता हय आतां सगळे जाण आसल्यार कळटलें पळय हांव एकटो सांगतलो दुसरें सांगतलो आहलो तिसरें सांगतलो आहलो पळय टॉयलेट बांदला पळय तुमी ओपन टॉयलेट बेश्टें काडूंक पत्ते आमकां हे सगळें पळय कितें म्हणटा सो हे टॉयलेटीचे सगळें सगळें देंवता तुमकां हांव सांगपाक सोदता हांगासर अक्षरशः घाणी मारतात हे पळय हिंगा कोणशाक देंवता हिंगा हे 2-3 कडेन बेस्ट पोंच्यान आतां ते तावटेन वचोंक जायना कळ्ळें हे उदक हिंगा सोडें हेवटेन वयता आनी पावसान जाल्यार तें वचून वयता शेतान हय शेतान वयता सगळें आनी हें तुजें शेत हय हे आख्खें सगळें म्हाजें हें सगळें तुजें हय सगळें म्हाजें माड बांद हे गोरवांत म्हाजो गायचो गोठो ती गाय कितें जालें म्हाका दाखयता हिंगा दोनी आहा भुतांचें शेत पीर मेलना भुतांचें शेत कोणाकूच पचना आनी हांव झोलमी शेताचो पुर्तुगेज टायमार झोलमी
आदो पणज्यांचे शेत बुद्धी शेत हिंगा देवसर हांव दोन्ही देवसार आनी कितेंय तर हांव मरो तूं हिंगा कितें जाय जाल्यार हांव सांगूंक नको बरे भाशेन तिंगा सजमान हांव सांगता तुमकां आनी तुमी आयकना जाल्यार लास्टाक हांवूय वचपाचो आहा म्हाका आनीक हांवें विचार केला हांवें सो आमी हांगासर पयलें की ह्यो संडासाच्यो टाकयो बेश्टे सिमेंट हा हे संडासाचे बांदला पळय ते बेश्टे उदक सकयल चिऱ्यांनी बांदला हे बेश्टी वय हें ओपनूच आहा हें वय हे ओपन आहा ते कांय ना वयर बाबा पळय कांय ना न्हू हे पळय रे हे ओपन करीत जाल्यार तुका रावंक बघून आमच्या ना जाणा करूं ओपन ओपन कर दाखोवया कितें केलां पळय सगळें दाखोवया उगलता पळय अशें पारेन घेतला अशें अहे प्लास्टर बायलान भितरल्यान प्लास्टर करून ना एका हां भितर तें उदक जिरता पळय 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 पुरो सो हें आमी हांगासर पयलें तें म्हणटा गोंयांत जी व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शनां येता सो गोंयांत ही जी व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शनां येता भाऊ यो पयले भाऊ यो हय पयले आमी सगळे सगळे संडास जाव केदो व्हड संडास सगळें उदक पावसान सगळें सो आमी हांगासर आयज पयलें भाऊ तुजें नांव परत सांग म्हाजें नांव शावेर पेरेरा शावेर पेरेरा पेरेरा हें खंय हें हा हे बांबोये पिडाबाट पिडाबाट हय सो शावेर पेरेरा बांबोळे पिडाबाट हांगासर हें एक कन्स्ट्रक्शन येता कन्स्ट्रक्शन कितें तें आमी पळोवया आमकां कन्स्ट्रक्शनाक कितें आसत आमकां कांय प्रॉब्लम ना पूण ज्या तरेन ह्या कन्स्ट्रक्शन सायडीचेर सगळे तरेचो घाण जी जाल्लेली आहा सगळे जे गुवाचे घाणी पडल्या उदक सगळें साचलां सो ह्या आमकां अशें वचपाक मेळटा भाऊ सो अशें या आमी सो ही सगळी घाण जी आहा ती भाऊन दाखयली आनी आमी ही घाण दाखयली कित्याक तर भाऊ जो सकयल ह्या कन्स्ट्रक्शन सायडी सकयल तेजे सकयलूच शेत आहा आमी ह्या भाऊ सगळे दाखयले तुजी परिस्थिती कितें आहा ती सो हे जे सगळें आहा तो भाऊ थंय तेका ती हें जाता पिडा जाता कित्याक सगळें गुवाचें उदक सगळें घाणीचें उदक तेजे शेतान वयता आनी तेच्या फुडली धक्कादायक गजाल म्हणजे भाऊ सांगता तो हेल्थ ऑफिसरांक तेणें सगळ्यांक सांगलें आयकोन घेयना आयको पूण यो आनी पळय मरे हांव सांगना सो सरकारान एक विचार करपाक जाय आतां ही जेन्ना कन्स्ट्रक्शन सायट आसता तेन्ना ह्या कन्स्ट्रक्शन सायडीचेर कोण तरी ऑथॉरिटी येवंक जाय तेंच्यांनी पळोवंक जाय की बाबा हे कन्स्ट्रक्शन सायडीचेर चल्लां कितें हे जे कोण आसा ते सारखे मेंटेन थंय हायजीन बीन जाता काय ना आनी तेचो त्रास जो आहा तो लोकांक जायना हाची जतनाय ही अधिकाऱ्यांनी घेवंक जाय आनी भाऊ सारको मनीस जो पोर्तुगीज तेंपा वयल्यान शेत करता अजून शेत रोयता सो हो एक एग्जाम्पल जालें अशें गोंयभर कितलेशे आसतले जेंकां शेतकार ना आनी ताका सांगलेलें पुलिसेन सांगलेलें बाय हेका सांगलेलें ताका सांगलेलें अशें करता म्हणटा पुलीस ना हेल्थ जावं पंचायतीन जावं सगळ्यांनी हिंगा सांगलेलें ताका हांव कोत्ता आमचो सरपंच आहा ताका वगून सांगलें बाबा केन्ना कोत्ता रे पावस येता कोत्ता म्हणजे म्हाकाच त्रासान घालप हें करून घेवचें फक्त आनी कांयच न्हू हांगासर हो खंयचें कन्स्ट्रक्शन भाऊ तें नांव मारलां हांगासर गोयंका अँड एसोसिएट एज्युकेशनल ट्रस्ट नेम ऑफ द वर्क आसा मागीर टेक्निकल क्लियरन्स टीसीपी डिपार्टमेंटाचे आसा हेल्थ एनओसी आहा कन्स्ट्रक्शन लायसन फ्रॉम विलेज पंचायत सुद्दां हांगासर आसा सो आमी हो बोर्ड दाखोवया भाऊ सो आतां हांगासर हो गोयंका अँड एसोसिएट एज्युकेशन ट्रस्ट तेंचो हो प्रोजेक्ट आसा नेम ऑफ वर्क आसा प्रपोज कन्स्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग इन सर्वे नंबर 34/4-C and 35/5 एट विलेज बांबोळे तिसवाडी तालुका गोवा 403206 तेच्या उपरांत हांगा टेक्निकल क्लियरन्स फ्रॉम टीसीपी म्हणून दिल्लें आहा हेल्थ एनओसी फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट दिल्ली आहा आनी कन्स्ट्रक्शन लायसन फ्रॉम विलेज पंचायत
आता ह्या सगळ्या गव्हर्नमेंट ऑफिसरांनी त्यांना एनओसी भाऊ दिल्या होय ज्यो हे व्हडल्या व्हडल्या प्रोजेक्टांक रोखड्यो मेळटा एनओसी तू फाल्यां कितें बांदपाक गेलो तुका मेळपाना ना तुका फावटी मारच्यो पडटल्यो पावटी मारचे पडटल्यो तू आता हें सांगपाक गेलो जाल्यार तुका कितलेशेच करचे पडले पळय पूण काय जावंक ना अजून सोल्युशन आता हांव कितें तरी बांदूंक जाय तो म्हाका 10 फावटी पावचे मरोंक पावतलो पूण आमकां दिवचे ना हय, ती गजाल वेगळी. हे आतां हे केला पळय सो ना हें सांगता हांव हे आता हेल्थाची तेंच्यांनी एनओसी घेतल्या पंचायतीची घेतल्या हा. सो तेंच्यांनी एनओसी दिली ते मोकळे जाल्या मेकळ्यो जाले हांगा कितें जात- बोलसां बोलली हय बोलसां बोलली काय ना हांगा- आनी आमच्याय कडच्यान बोलसां बरोवपाक येयला ते न्हू आनी हांगा कित्या खातीर? हांगा कितें चल्लां ते कोणूच लक्ष हा दिना. हे पाड घाला पळय ते लोकसांग येना ते बोलसां मेळले आनीक बोलसां वता काय पळयता ते आनी ते कुशीन सोदता हा हेका सांग तेका सांग हा करया रे वर्सान गेली ती आतां 10 वर्सां जाली मरे सामकी त्रासान घातली म्हाका सो आमी पळयता कितले पावटी रे सो कितले ही पावटी? हांगासरली जर परिस्थिती आसत जाल्यार गोंयभर ज्यो व्हडले मेगा प्रोजेक्ट्स येता जे कितें येता व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शनां येता थंय सुद्दां अशे भाऊ जे बाबडे पिडीत आसा तांकां सुद्दां अशेच आसतले त्रास सो सरकाराच्यो ज्यो ऑथॉरिटी आसा त्यो कितें न्हिदल्या काय कितें काय ते निजे तेजेनी सॉंग घेतलां आनी हे अशे आमचे जे निजाचे गोंयकार आहात जे शेतकार आहात निजाचे ते बाबडे हांगासर अशे इतले तेंची पिडापीड जाता तेंकां अबे अशे जे आमी तेंकां अशे तळमळे काडचे पडटा तेन्ना हांगासर ही जी कन्स्ट्रक्शन सायट आसा ह्या कन्स्ट्रक्शन सायडीचेर बेगोबेग सरकाराची ऑथॉरिटी ज्यो आसा तेंच्यांनी हांगासर येवचे हांगासरले तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करचें आनी आमच्या ह्या गरीब गोंयकाराक जो शेताचेर निंबून आसता घराबो तेजो चलता अशा ह्या शेतकाराक न्याय दिवचो अशी मागणी आमी गोमंतक टीव्हीच्या वतीन करता आनी पंचायत सुद्दां जी थळावी आहा तेंच्यांनी सुद्दां लक्ष दिवचें फक्त एनओसी दिल्यो टीसीपी डिपार्टमेंटान जावं पंचायत जावं हेल्थान एनओसी दिली म्हणजे काम सोंपना हें कितें जाता तें तेंच्यांनी पळोवपाची गरज पळोवपाक जाय दुसरी गोश्ट आतां इतली वर्सां रोयता तेज्या फुस्तर आमी म्हाजे दोगूय चले घरा आहा बेकार आहा गेल्यार काम दोगूय चले म्हाजे काम ना सो तुजे हेजेरूच चलता म्हाज्या हेजेरूच चलता दोगूय पूत म्हणटकूच म्हाज्या दुवांचें पडलें ना दुवांचें मागीर तें मागीर पूण फक्त हांव नाक लागून हांव नाजाल्यार मरपाचो नाक लागून हाज्या पणज्याचें शेत आहा म्हणून हांव हिंगा रूम न्हिदता सो अश्यो ह्यो शेतकार आसात आनी ही जी केस आसा तेची खंय तरी दखल ही सरकारान घेवची सरकार म्हणटा तुमकडे मागता सरकार म्हणटा की आमी अंत्योदय तत्वाचेर चलपी सरकार सो ह्या अंत्योदय तत्वाचेर चलपी सरकार आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हेणे हांगासर ह्या सायटीचे बेगोबेग इन्स्पेक्शन करचे ह्या शेतकाराक न्याय मेळोवन दिवचो 10 वर्सां जालीं 10 वर्सां जालीं म्हाका कितलें लुकसाणान घालला पूण तें सांगून उपकारना हांव कांयच उलयना पूण फक्त हांव पांय पडोंक गेलो तेका पांय पडले बाबा यो आनी पळय हांव फुडें पळयना आनी पावटीन म्हाज्यानी एप्लिकेशन बरोवंक जायना हांव बरयलें जाल्यार दुसऱ्या कडच्यान बरोवचें पडटा फोटो मारचो पडटा आनी कितें करता म्हाका धांवटे जायना इतलें वयल्यान आयकून घेयना मागीर कितें असो वो आमचो गोंयकार तूं म्हाका सांग हांव ऑफिसान काम केलेलो आहा ऑफिसान 27 कुवात म्हाका वर्सां पुर्तुगेज 8 वर्सां तो भुरगो आसतना हांव हें लायलेलो पुर्तुगेज थोडे नॅचरल शिकलो सो भाऊ सांगता आपल्यो सगळ्यो यादी सांगता तो मातसो इमोशनलूय जाला कित्याक तो शेतकार कश्ट करपी आनी तेजे कश्ट जेन्ना आदी अशे उदकान वयता हांव कोणाचे वद्द पयसो खावपी न्हू आनी वद्द पयशे म्हाका दिल्यार वगून नाका आनी म्हाजे दुसऱ्याचे 10 पयशे आहाय तो म्हाजे 20 पयशे वयतले सो आमी ह्या शेतकाराची व्यथा तुमचे कडेन मांडली आमच्या माध्यमांतल्यान आमच्या गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान सो सरकारान ह्या अंत्योदय तत्वाचे सरकार जे म्हणटा आनी मुख्यमंत्री म्हणटा की शेवटच्या मनशा मेरेन घटकां मेरेन आमचे सरकार आसा तेंच्या खातीर आसा तर असो हो शेवटचो असो घटक ह्या परत तुजें एकदां नांव सांग झेवियर पेरेरा तूं खंय रावता सांताक्रूज आराडेबान आनी हे म्हाजें स्वताचें शेत ही सुवात कितें पिरमेल लास भुतांचें शेत पिडाभाट अशें म्हणटा थंय हें चल्लां सो आमी आशा व्यक्त करता की सरकार आनी सरकाराची यंत्रणा ज्यो न्हिदल्या अशें आमी म्हणटा कित्याक ही परिस्थिती हांगा पळयत जाल्यार ती खंय तरी जागे जातल्यो आनी ह्या शेतकाराक न्याय मेळोवन दितले इतलें मागता आनी आमी हांगा थांबता हांव
विश्वनाथ निने सहित माझ्या वांगडा कॅमेरामन वर्षा आश्वीकर.